आज गोवा क्रांति दिवस के उपलक्ष्य पर हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसी जगह पे आके खड़े हुए हैं जहाँ पे गोवा का हर एक व्यक्ति ने जो लड़ाई लड़ा था उसको हम आज स्मृति के माध्यम से आज हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं। और आज ही के दिन में युवा मोर्चा का हर एक सदस्य, हर एक कार्यकर्ता ये प्रण लेता है कि जो आहुति, जो बलिदान हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए लोगों ने दिया है गोवा में, हम उसको आगे लेके जाएंगे और आने वाले जो जनरेशन्स हैं उन तक ये कहानियाँ पहुँचाएंगे, उन तक ये बातें पहुँचाएंगे कि गोवा का जो आज सौंदर्य हम देख रहे हैं, जो परिवेश हम देख रहे हैं, इसमें बहुत लोगों का अवदान है और युवा मोर्चा इसको आगे लेगा। और आज हमारा, जैसे हमारे समीर जी ने बताया कि आज हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट है और उसमें गोवा का 40 के 40 मंडल से हमारे पास कार्यकर्ता आ रहे हैं। और इस दिन को हमारे यहाँ पे जो एमएलए हैं दाजी जी और हमारे गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर साहब भी रहेंगे उपस्थित। उसमें आप सभी को उसमें योगदान करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। रेवोल्यूशन डेच्या निमतान आम्ही हांगा आयज जमलेले आसा आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाचे आम्ही एक स्टेट एक्झिक्युटिव्ह आम्ही हांगा वास्को शहरान आयोजित केलेली आसा। आयज इम्पॉर्टंट आमचो असो दीस म्हणून ह्या दिसा आम्ही ती आमची युवाची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह हे केलेली आसा। म्हणटकूच जे आमचे गोंय स्वतंत्र जाले ते सगळे आमचे सेनानी असले, आमचे स्वतंत्र सैनीक असले, त्या टायमार सगळे यंग असले आणि त्यांच्यानी मेजर रोल प्ले केल्लो आमचे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर। म्हणटकूच हो एक दीस बरो इम्पॉर्टंट आसलो, त्या निमतान आमी आयच्या दिसा ही आमची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह हांगा दवरलेली आसा। म्हणटकूच आमचे जे सैनिकांनी आमचे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आपले त्याग केलो जिवनाचो, म्हणटकूच आमचे यूथ आसा तांकां एक इन्स्पिरेशन अशें आनी तांचो एक उगडास म्हणून आयज आमी तांचो सगळ्यांक एक उगडास करया, त्यांच्या आत्म्यांक सगळ्यांच्या शांती लाभू अशें देवा कडेन मागता। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते हांगा आमी येतात आनी खंय तरी आमच्या हुतात्म्यांक आमी श्रद्धांजली दितात। आमकां सगळ्यांक खबर आसा 18 जून आयचो दीस हो गोंय क्रांतीचो दीस। आयच्या दिसा गोंय सुटका करपाची आज खंय तरी सुरवात जाली, ताची खंय तरी ज्वाला पेटयली गेली आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 1961 आमी गोंय मुक्त जालें म्हणून। हे सगळे चळवळीन राम मनोहर लोहिया पासून लेनिन मिनेझीस आनी सगळे आमचे गोंयचे सगळे हुतात्मे आनी फ्रिडम फायटरांनी खूब वांटो घेवन खुबशे आमच्या खातीर बरें करपाचो प्रयत्न केलो आनी 1961 आमकां तशें खबर आसा आमची गोंय सुटका जाली। ही जी फ्रिडम आशिल्लें आमच्या खातीर इतलें इजी नाशिल्लें, आज जे आमी आज सगळे भोगतात ते तांचे सॅक्रिफायस केल्लें म्हणून आज खंय तरी आमी आज बरे दीस पळोवपाक पावल्या गोंयांत। आनी हांव सगळ्या आमच्या हुतात्म्यांक, फ्रिडम फायटरांक ज्यांनी ह्या चळवळीन भाग घेतलो, जे शहीद जाले, जे गोंयकार भावा भयणांक, त्यांनी खूब जाणांनी हातूंत भाग घेतलो, हांव सगळ्यांक आदरान नमन करता, तांकां श्रद्धांजली दिता आनी सांगूंक सोदता की आज खंय तरी आमकां सगळ्या गोंयकारांक वैचारीक म्हणजे रेवोल्यूशन घडोवपाची गरज आसा। आज आमी गोंयांत सगळे शिक्षीत आसा तरी पूण थोड्यो गोश्टी आमी करतात ज्यो आमी करूंक जायना। म्हणजे तें एक रेवोल्यूशन स्टार्ट जावपाक जाय, म्हणजे खंय तरी जे आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलां, जे आमकां गोंय आमकां एक सुंदर भांगराळें गोंय म्हणटा आमी, तें आमच्या हातान दिलां, तें म्हाका दिसता आज खंय तरी आमी टिकोवन दवरपाक, ताची नितळ गोंय, सुंदर गोंय आमी तशेंच टिकोवन दवरतले जाल्यार सगळे आमी लोकांनी मेळून तें टिकोवन दवरपाक जाय। एक कोण हें टिकोवन दवरूंक शकना आनी त्या खातीर हांव सगळे गोंयकारां कडेन ह्या दिसा मागता खंय तरी आमचें गोंय नितळ दवरपाक, स्वच्छ दवरपा खातीर आनी पर्यावरण आमी राखपा खातीर जें कितें करपा जाय तें सगळें मेळून आमी वांटो घेवया आनी आमचें गोंय सुंदर करुया। रोखडेच JSW जे गार्डन मेंटेन करता हे आनी ते ड्युटेंतले तांकां सांगिल्लें की हें परतें एकदां वेवस्थीत मेंटेन करपा जाय म्हणून, आनी तांणी पावसाक राविल्ले कित्याक पावसान सगळें झाडां बिडां बरी जाता म्हणून। सो तांणी पयर आमी जेन्ना तांचे कडेन मिटींग घेतली ताणें सांगलां की ह्या नेक्स्ट विका भितर आमी हें स्टार्ट करता। हुतात्म्याचें आमी सुशोभीकरण करपाचेय बी आमचो प्रयत्न आसा, हांगा आमचे हुतात्म्याचें स्मारक दवरपाचो आमचो एक यत्न आसा। सो तो सगळो एक बरो हो जो हें आसा परिसर जो आसा तो एक सेंटर परिसर वास्को खातीर आनी तो एक बरो करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा। ताचें चेंज करना, आमी भितरलो परिसर आसा तो चेंज करता आनी सपोज बरें खंयचोय प्रपोजल आसलो जाल्यार तो फुडें व्हरपाक कांय हरकत ना, तो चेंज करपाची जाय अशी गरज ना, तो ना सपोज तसो जाल्यार बरो करपाचो प्रयत्न आसता।